हालेलुया. हर गान तुका जेसू महिमा तुझो ग्लाव तुका जेसू वंदन तुका जेसू बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचे उतार आमकां मेळ्ळा लूका सवांजेल 6 अध्याय 20 वाक्यातान 30 वाक्यां म्हणसर. लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 27 to 38. पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां सिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासून मागा, तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय, तुजो शोलो कान व्हरतल्यांक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडायनाका, तुजे लक्ष विसारतल्याक रियेकल्यांक दी, आनी तुजें मन कितें आसा तें कोणूय काडन वरीत जाल्यार ताचें लक्ष पाटी विसारिनाका. हेरांनी तुमचें थंय कशें चल जाय म्हूण तुमी अपेक्षिता तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतलो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी आपणाचो मोग करतलो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतलें मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी तशें करतात न्हय. जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां भरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासतना उसणें दिया, तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं महोन्नत परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनउपकारांक आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. हेरांची झडती करिनाकात आनी तुमची झडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षी आनी तुमकांय बक्षाने मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरते मापान दामून हालोवन आनी बरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. हे देवाचें उतारच आमकां फावो जाला. आयज एक शिकोवन चड जावन आमी हर एक पटी आमी आयकूंक चिंतय. शिकोवन हर एक पटी आमी वाचचें तो उतार, हर एक पटी आमकां आयकूंक मेळटा हें उतार. हातूंत कांय विशेश कांय म्हणून आमकां दिसना, पूण ही शिकोवन कठीण आनी कठीण जावन आसा. हांवें आनी तुवें ह्या जिवितांत ही पाळूंक बारीक कश्ट तर पाळल्यार आमचें तें कांयच उणें पडना. आमचें तें देवाचें राज ऑलरेडी स्थापीत जाला म्हणून अर्थ. देखून आज पयले सुवातेर दुस्मानाचो मोग करूंक जेजू आपण दिता. दुस्मानाक बक्षी म्हळ्यार ओके, खंय म्हणी आमी बक्षूंक जायत म्हूण चिंताव आमी, पूण दुस्मानाचो मोग करचें म्हळ्यार हें साध्य जायनातलेलें एक कंडीस जावन एक आमच्या जिवितांत एक सवाल कशें हें उपजता. दुस्मानाचो मोग कसो करचो? आमी जर आमकां दुस्मान आसा जाल्यार, आमचे विरोध आसा जाल्यार सकाळीं उठतना मागणी करतना आमकां तांच्यान तोंड मुखार येता. आमकां येवचित दुस्मान गायत येता. कोणीय जावंक पुरो, तुमकां दुखयल्यांक, तुमकां वायट केल्ल्यांक या तुमकां अन्याय केल्ल्यांक हर एक ताचें मुखामळ, ताच्यान तोंड तुमच्या मागण्या करतना मुखार येवंक पुरो आनी येता चड जावन. कशें ताका आमी तसो मोग करचो? एक कठीण शिकोवन सर्गींच्या रासांत आमकां रिगोवंक जायचें जाल्यार खंडीत जावन एक व्हरती शिकोवन जेजू आज आमकां दिता. आमकां असाध्य म्हूण दिसता, पूण देवाक सर संगती साध्य म्हूण सांगता. जेजू एकाडेन एक उतार सांगता, तुमी वाचल्यार वर्ड ऑफ गॉड अशें सांगता. एका ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या रासांत रिक्षा प्रास एक खरें सुवेच्या बिडांतला रिक्षा सुलभ म्हूण सांगता. तेदल आपोस्तल पुरा घुस्पट गुंदगळ जावन जेजूक सवाल करता, बचाव जावचें तर कोणें? कोणाक जाय तें बचावाची वाट कोणाक जायत? कोण बचाव जायत? पूण जेजू एक उतार तें सांगता, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर संगती साध्य. देखून आमकां असाध्य म्हूण दिसता, पूण देव आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार तें आमकां साध्य जातलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी दुसरें संगत निंदा करतल्या खातीर मागा म्हणटा. न्ही जावन आमी दुस्मानाक मागचें जाल्यार कितें वायट मागता आसून बरें मागोवंक एक उतर आमच्या तोंडांत येवचें ना. दुस्मानाक आलें मागचें,
वायट मागचें न्हय पूण तांकां निंदा करतल्यांक तांचे खातीर पळय आशिर्वाद मागा तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद मागा शिरपलेल्यांक आमी शिरपचेंत हें आमचें नेचर कित्याक आमी संवसारी मनशां जावन येवचें इतलेंच कोण शिरपता तांकां आमी शिरपून जाले कोण आमकां द्वेश करता तांचो आमी द्वेश करून लागले कोण आमकां आड रावता तांकां आमी आड रावून जाले कोण आमकां वायट उलयता तांकां वायट उलोवन जाले फारीक फोन पूण आमी परले चल्ल्यांत थोडी संगती बक्षी घातलेल्यो आसात देव तांकां शिक्षा लायता पूण मैजे प्रभा आदी आयल्या उपरांत मैजन जायत्यो संगती देवा कडेन मागून देवाक अर्दोस मागून जेन्ना शिक्षा लायतना लोकांक आनी कितें करतना तांकां आड रावून देवा मुखार पडून बक्षणे मागून मस्त संगती बक्षण्या वरवीं देवाचो क्रोध ह्या संवसाराक येवचो आड आयिल्लो आसा त्या मैजेन तर आमकांय खंडीत जावन मैजेच्या जिवितांत कशी बदलावण आयिल्ली खंडीत जावन आमच्या जिवितांत बदलावण आयली जाल्यार त्या लोकांक बक्षुले मैजेक ताणें उलयल्ली ती उतरां मैजेक ताणें घाल्लेल्यो अडकळ्यो मैजेक ताच्या हर एका वाटांनी तांकां विरोध केल्लो तो लोक पूण मैजे काळजान जावन तांकां बक्षिता आनी तांचे खातीर मागता जेन्ना देव तांकां शिक्षा लायतना देवा मुखार आड येता तो सो पळय तुवें तर रकलें तुवें तर काडलें तांकां भायर इस्रायल परजेक तुवें बाचाव करचें म्हूण हाडलें आज कित्याक तूं ताका शिक्षा लायताय कोली पुरा उतरां मैजेची कितलो एक कालतो जावी कितलो एक बोळो जावी येतो कितले ताका एक सोंसणीकाय आसा जे त्या व्यक्तीक तसलो मनीस म्हाका दिसता कोणी आसचो ना मान दिसता म्हाका देखून आज समजून काणगे आमी आमच्या जिवितांत असले संगती येत आसतना आमच्या दुस्मानाचोय मोग करूंक आमी शिकया दुस्मना खातीर मागोवंक आमी शिकया निंद करतल्यांकी आमी बक्षिया एका पोल्यार मारल्यार आनी एक पोलो दाखय पळय एका पोल्याक मारचें म्हळ्यार एक पोलो अशें मारयेत आनी एक पोल्याक फाटल्या वाटेन मारयेत कित्याक म्हळ्यार जुदेवाच्या दस्तुरे प्रमाणे आनी ह्या हाताच्या फाटल्या सायडीन मारताय जाल्यार ताच्या की व्हडलें इन्सल्ट दुसरें ना पूण जेजू सांगता तले इन्सल्टचे मार जाताले तुवें उजव्या पाल्यार दावो पालय दाखय दाव्या पालय मारी जाता ताणें फाटल्या सायडीन तो मारीचें नाजाल्यार तुमी जाल्यार एक प्रॅक्टीस करून पळया मारूंक जायना देखून आज म्हज्या भावा आनी भयणी आमच्या जिवितांत कितले मुसर बक्षण्याची गरज आसा की म्हणून पवित्र पुस्तक आज आमकां सांगता आनी देवाची काकुळटांनी करपा आमकां मेळटा आज कित्याक पातक्यांक देव बक्षिता जाल्यार खंडीत जावन आमी हेरांक बक्षूंक आमी प्रयत्न करया हेरांची झडती करनाकात म्हणून आमी हेरांची झडती करच्यान केदाळे मुखार आयची एक शिकोवन म्हाका दिसता एक कितले हाचे विशयांत आमी उलोवंक गेल्यार वेळ पावचो ना आनी दीस पावचे ना तितले भिरंकूळ सक्ती म्हळ्यार देवाची सकत ह्या उतरांनी आसा देवाची गुंडाय ह्या उतरांनी आसा देवाच्या शिकवणेंत ह्या जेजूच्या शिकवणेंत वर्तीस कृपा आठापून आसा मनशा कुळाक कशें देव काकूळ दाखयता कशें देव बक्षिता आनी कशें आमी हेरांक बक्षिचे देखून तुमचेर तूं हेरांक अपराधी म्हणून फैसल दिताय जाल्यार एक दीस देव तुका अपराधी म्हणून फैसल दितलो तूं हेरांक बक्षिनाय जाल्यार देवी तुका बक्षूंचो ना खंडीत जावन आमी कुमसार जाता पुरो जाता जर आमी हेरांक बक्षिना जाल्यार तें कुमसारत म्हाका दिसता तें इनवॅलीड आसतलें कित्याक म्हळ्यार आमी हेरांक बक्षिल्यार मात्र आमच्या बापाच्या मागण्यान तें आमी सांगता जशें आमी हेरांक बक्षी तशें आमची पातकां बक्षी म्हणून हेरांक आमी बक्षिल्यार आमची पातकां देव बक्षिता देखून इंच उतरां आज आमकां तांकां हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाने मेळटले हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले आनी कशें दिजें मेजून पगार माप मेजप नासतना दांबून हालोवन भरून देव तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो म्हणटा देखून ही सगळीं आशिर्वादां आज आमी जोड काणगेचे जाल्यार खंडीत जावन ह्या उतारेक आज एक 7-8 पटी एक 10 पटी वाचया आमी परत परत वाचया आनीक डीप आमकां अर्थ समजता गुडार्थ आमकां देव दिता ह्या उतरांचो परत परत वाचया एक पटी वाचल्यार हाच्या विशयान कांय समजना पूण परत परत वाचता आसतना आयच्या दिसा दुसरे सगळे उतार वाचचे आज बंद करा खाली हे मात्र उतार एक 10 पटी म्हणे वाचतना आमकां कळटा गुंडाय कितें बरो आसा गी म्हणून आमकां सर्गीन 4000 वचचे जाल्यार सर संगती देवान ह्यो पुरा आमकां
प्रिपेर करून दवरल्यात त्या संगतींनी आमी मेतर जावया आनी देवाची काकुळटांनी कृपा आज ह्या साबत दिसा आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ कशें जेजो. भगवंती मरिये देवाच्या माये आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.